पयले वाचपान आमी इस्रायल लोकांची इतिहास तांची सोडवणेचो येवजण आमी आयकलां. जोझफाक इजिप्ताचे पादशाय विसरतात. जें ताणें बरें काम केल्लें तें तांकां खबर ना आनी तो पयलोच फेरो पादशाय. ते इस्रायल लोकांची संख्या वाडलेली पळयता, तांची शक्ती पावर वाडत वता तें पळयता आनी हुकूम घालता सगळ्या दादल्या जातीचे भुरग्यांक मारून उडोवंक. आनी मोइजेसाची आवय बापूय ते हुकुमान घातलो तो आयकलेलो आनी ताणें मोइजेसाक एका बास्केटीन घालून नायल दर्याचेर सोडलो. आनी फेरोआची धूव त्या दिसा ते दर्याचेर गेली तेन्ना तिका ते ल्हान बाळूक मोइजेस सांपडटा. मोइजेस म्हणजे न्यू बॉर्न. आनी ती मोइजेसाक तेची आवय कडेन दिता. ताका व्हडलें केल्या उपरांत ती आपलो पूत म्हूण ताका वाडयता. आनी ही जावन आसली येवजण देवाची इस्रायल लोकां खातीर. मोइजेस जावन आसलो तांचो सोडवणदार.